नमस्कार. कोंकणी संमेलन 2020 तुम सगळ्यांक गोत्ता सर यूथ ऑफ GSB अंतू आम्ही ऑलरेडी सांगितलं सर ह्या पटी जाऊची प्लेस कॅलिफोर्नियाचे सॅन होसे हाजी विषयी अनेक आम्ही डिटेल जाऊन उलयताची आम्ही उलोवचे बशी आज ही आमगे लोटो आमगे खुशी विषय कसं म्हणल्यार त्या कोंकणी संमेलन 2020 जाऊचे तांचे ऑर्गनायझर्स श्रीयुत वसंत शणै आणि श्लोका किणी हांनी आमगे लोट आसाचे हांगा यूथ ऑफ GSBचे स्टुडियोंतू हांकां हांव प्रितीन स्वागत करता. नमस्कार. नमस्ते. वसंत शणै माम ऑर्गनायझर्स तुम्ही त्यांचे कोंकणी संमेलनाचे या कोंकणी संमेलनाचे आम्ही सांगची बशी तुमीची ताजे डिटेल जावन सांगल्यार लायक फस्टाक तुमगेले मूल गांव खंयचे तुम्ही थंय तुला आयल्याची थंय कितली वर्सां आसताची म्हळ्यार हांगा फूड तुमगेले बाल्य पुरे कशें जाल्लें म्हणून आम्ही हांव होट जालो बंटवाळांत हांगा आनी म्हगेले मैसूरा इंजिनियरींग जेतरी आतां 96 देखून हांव अमेरिका आसा आतां सॅन फ्रांसिस्को एरियांत सादारण 98 देखून थंय आसा साधारण एक 25 इयर्स जाले अमेरिकांत आसा. हय करेक्ट. थंय आतां हांगा तुमी आमचे गेल्यान उलयता आसाची बंटवाळांत थंय कितलें आसा आमचे गेल्यार पॉप्युलेशन म्हळ्यार थंय आमचे गेल्यार उलोवन अभ्यास जाता की वय आतां आमगेले फुडें आमी वतना मस्त जन आशिल्ली आतां जन केलो जन आशिल्लीची जाल्यार मस्त जन येता आसाची कळ्ळें. आनी आमगेले हांगा ते कोंकणी एसोसिएशन म्हणून बे एरियांत आसा. आतां अमेरिका म्हळ्यार व्हड गांव तातूंत भितर आमगेले सॅन फ्रांसिस्को एरियांतू मस्त जन आमचे गेले उलयताले जन आसाची विदीन अमेरिका कळ्ळें तशी. सो तो आमगेले कोंकणी एसोसिएशन म्हणून आसा थंय मस्त जन आसाची. सो तशी कोंकणी उलोवच्याक आनी आमगेले जना वट्ट मिंगल जावचें मस्त स्कोप आसा. कोंकणी म्हणले कुडले ह्या प्रदेशांत म्हळ्यार इंडियांतू आमगेल्या मंगळूर कोच्ची गोवा असर प्रदेशांत मस्त जन उलोवचे. हे कोंकणी संमेलन 2020 आतां कॅलिफोर्नियांतू सॅन होसेन जाता आसा म्हळ्यार थंय जावच्या कारण कसं न्ही वर्सां कितली पडी जाता हाजे विशयार एक तुमी आमगे व्ह्युअर्सां माहिती दिवं. सो त्या कशें म्हळ्यार फस्ट कोंकणी संमेलन जालेलें 1996 ते न्यू जर्सीन जालेलें. सो ताजे नंतर एवरी 2 वर्स 4 वर्सां एक पंता जाता आसा. आमी आतां विंगड जना पळयल्यार आतां कन्नडकूट महाराष्ट्र म्हणटा तांगेले पॉप्युलेशन मस्त आसा तांणी पुराय वर्सां एक पंत कर येता. आमगेले चिके सान कम्युनिटी कळ्ळें तशें जावन एवरी वर्स करचे भारी कश्ट आमकां म्हळ्यार तशें अरेंज करूंक मस्त आमकां ऑर्गनायज करूंक टायमय जावका आनी फायनान्स जावका. सो तितले कश्ट जाता. तशें खातीर आमी सुरय 2 वर्सां एक पंत करता आशिल्ले. आतां लास्ट थोडे काळ देखून 4 वर्सां एक पंत करता आसाची. मस्त कडेन केला ते एका कडेन म्हणणे न्यू जर्सी केला, अटलांटा केला, मागीर शिकागो, लॉस एंजलीस, कॅनडांत केला, मागीर आतां आमगेले सॅन फ्रांसिस्को बे एरिया हें तिनी पण जाता आसा. हय. लास्ट कितल्या इसवीन जालेले फुडले लास्ट 2008 2008 हय लास्ट खंय ते सॅन्टा क्लारा म्हणून लागीं गांव तो सॅन होसेंतू. सो ताजे फुडें एक हेवर्ड म्हूण जालें ते 1998 हय. सो सादारण 12 वर्स नंतर वापस आमगेले बे एरिया येता. आतां सॅन होसेंतू सॅन होसे विशयी तुमी प्लेसा विशयी कसं सांगताचे म्हळ्यार थंय जावच्या ह्या पटी कारण कसं नाही. सो सॅन होसे म्हळ्यार आतां तुमी सिलिकॉन व्हॅली म्हणून आयकून आसा पुरोची. सो सॅन फ्रांसिस्को बे एरियांतू सिलिकॉन व्हॅली म्हळ्यार पुरो टॅक्नॉलॉजी कंपनीज आसा तातूंत भितर सॅन होसे म्हळ्यार बिगेस्ट सिटी कळ्ळें. सो आनी मस्त जन आमचे गेले उलयताले कोंकणी उलयताले पुराय थंय चड जन आसाचे आनी सॅन होसे आनी लागीं गांवांत पुराय. सो तशें खातीर ह्या पंता लास्ट केलो कडेन विंगड कडेन जालेले निमित्ती ह्या पंता चड जन कोंकणी उलयताले हांगा आमगेले अशे कडेन निमित्ती थंय करया म्हणून लेखला. आनी हे कोंकणी संमेलन म्हळ्यार एक खंयचे एक ऑर्गनायज करतना एक उद्देश म्हूण आसता. हे कोंकणी संमेलनांत तूं येवची जन एक तुमगेले उद्देश ते कसो पुरे कार्यक्रम चलता. सो आमगेले मेन उद्देश संमेलन करचे म्हळ्यार ह्या वर्स जुलय 2 देखून 4 तारीखेक कळ्ळें. मेन उद्देश हेजी कसं म्हळ्यार आमगेले भास आनी संस्कृती आमगे वाडोवका आमगे ते अमेरिकांतू एस्पेशली फॉर नेक्स्ट जनरेशनाक पळय तशी ते मेन उद्देश कळ्ळें. आनी ते मेळटना जन विंगड अमेरिका देखून पळय विंगड कडेन आसा पळय मस्त रिलेटिव्स पुरो आसाचे तांकां मेळूंक एक अवकाश जाता. सो साय दोनी आनी आमगेले
आमी आतां कसले आसला रे सुरेख एक भास संस्कृत आमगेले संस्कृती आनी आनी कसं अशें म्हळ्यार आमगेले फूड जेवण सो ते मेन हें हय ओके तसल्यार अमेरिका म्हळ्यार सादारण इंडिया मस्त 1000 किलोमीटर दूर हय कशी एक्सपेक्टेशन आसा म्हळ्यार इंडिया तुलाना एके भायर तुलाना कोण कोण येता असाची हय सो आमी आतां ते संमेलन जावचे जाग आसा पळय हॉल व्हडले हॉल आसा सो ते हॉल म्हळ्यार मस्त तसो हॉल आमी रेंट केला ते सॅन होजे मॅकेंड्री कन्वेंशन सेंटर म्हणून सो तांत भितर एक हॉलान तूं सादारण 4-5 हजार जन धरताची कळवा एकपंता बस तसो सो जाल्यार आमी तितले जनाक म्हणून प्लॅन करतनाची आमगेले प्लॅन सादारण 2000 की जनाक कळवा सो ऑलरेडी एक सादारण 6500 जनांना रेजिस्टर जाला 1500 ऑलरेडी जाला आनी एक 500 आनी एक 5 करेक्ट जनाक मस्त उमेद आसा सो तशी या आनी हाजे गेस्ट हय आनी म्हळ्यार इन्वायटीज तुमगेले कोण पळय हय आमी आतां पुरो उलयता आसाची पुरा आनी एक फायनलायज जाय न्ही आतां केलो आमी जालें आतां फुडें सांगला आतां रिसेंटली आमी सांगिल्लें की म्हळ्यार कीनोट स्पीच पूण आसा कळवा ताका मेन केलो विशय तांत भितर लायक गोत तशी जावन उलोवचें केलो अमेरिकान तो आशिल्ले जेन्ना आपयताची केलो विंगड कडेन आशिल्ले कडेन एक आमगेले आतां इंटेलाचे तागेले नांव मिस्टर शेणय म्हणून तो ही इज अ जनरल मॅनेजर फॉर इंटेल म्हळ्यार आतां कंप्युटर पुरो करता पळय ताजे पेंटीएम ताजे तो जनरल मॅनेजर कळ्ळें ही कॅन बी अ CEO वन डे ऑफ इंटेल कळ्ळें सो ता येता आसा तो तांगेले टॅक्नॉलॉजी विशीं उलयता आसा तद नंतर आतां आमगेले हांगा देखून आतां अनंतनाग सो तांणी येता आसाची सो तशें आमी केलो जेन्ना आनीक पुराय उलयता आसाची ते प्रोग्राम पुरो जाय न्ही फायनलायज सो होगोर जाता आसा ओके जुलय 2, 3 आनी 4 प्रोग्राम आज कसले स्ट्रक्चर जाला म्हळ्यार सेकंड कसाने थर्डान कसाने फोर्थाक कसा एक 3 दिवसान तू कसो परे कार्यक्रम जाता म्हणून कसले आयडियास की हय सो आतां सेकंडाक सकाळी आमगेले अमेरिकान मस्त जन आमगेले जन आसा पळय मस्त जन डॉक्टर्स आसाची तांगेले कसं म्हळ्यार कंटिन्यूइंग मेडिकल एज्युकेशन म्हणून आसता तांकां म्हळ्यार एवरी इयर तांणी कसं की तांगेले फिल्डान तूं शिकूका ते तांकां केला मात तांगेली डिग्री वर येता कळ्ळें सो तांकां तसले एक प्रोग्राम दवरला ते सकाळी सेकंडाक सो दनपारा एक 3:30-4 नंतर आमगेले विंगड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम पुरो स्टार्ट जाता मागीर सांजे वेळा कसं की म्युजीक आमगेले क्लासिकल म्युजीक तशें आसता मागीर केलो डान्सस आसता मागीर केलो नाटक आसता पुरो मागीर जेवण ऑफकोर्स तशें ते सेकंडाक मागीर थर्ड आमगेले एक्चुअल ओपनिंग सेरेमनी सो तें भारी लायक आसता आनी आमी ताजी पुरो तयार स्टार्ट केला ऑलरेडी मागीर कीनोट स्पीचस आसता मागीर अपास तशी मागीर विलास नायक म्हणून तुमी आयकून आसतले आर्टिस्ट हांगा उजरे होड जाले तांणी सो तांगेले पेंटींग करता आसाची मागीर विंगड अपास म्युजीक तसले पुराय प्रोग्राम मागीर आमगेले हांगा ते आशिल्ले मस्त सिनियर जन आसाची तांकां पुरो ओट्ट मेळून न्हू तांगेले ग्रूप आसा कळ्ळें विंगड फ्रेंड्स विंगड गांवांत दोकून आयिल्ले तांकां बसून उलोवच्याक त्या अरेंजमेंट केला सो मागीर रात्री अपास क्लासिकल म्युजीक जावका जाल्यार जेन्ना त्या करता चिकेची आनी थोडे विंगड नमुने म्युजीक आयकुका जाल्यार तांणी त्या करता सो विंगड आसता कळवा सो एकप अंत मस्त हॉल आसता सो थंय वचून प्रोग्राम पळयत एक वेळ तुका क्लासिकल म्युजीक जावका जाल्यार विंगड आसता एकप अंत तशी म्हूण आसना मस्त हय तशी कोणाक कशी ख्वायश आसा की तशी म्हाका केलो क्लासिकल म्युजीक लायक आसल्यार तूं त्या हॉला वचचें येता अनेक जनाक लायक डान्स पळोवंक म्हणजे जाल्यार थंय वचचें येता तशी आनी मस्त जेन्ना आमी यूथ ऑफ GSB पेजान घालले ताता व्हडली ऍड प्रोमो पर घालता आसता तशें म्हणजे मस्त जेन्ना हांगा तुला भायर सरल्याची मंगळूर जावो एकाडे मस्त कडेन तुरान मुंबय तुरान पुरो भायर सरल्याची तांणी आतां फर्स्ट टायम अमेरिका वचचे म्हळ्यार सॅन होसे वचचे जाल्यार एक अमेरिका भोंवचे म्हळ्यार सुत्तू प्लेस कसो पुरायचो सॅन होसेचे अराउंड सो सॅन फ्रान्सिस्को सॅन होसेन तूं कशें म्हळ्यार ते सॅन फ्रान्सिस्को बे एरिया म्हणटाचे कळवा सो त्या एरियान तूं मस्त गांव आसा सान आसाची कळवा सो स्टार्टींग फ्रॉम सॅन फ्रान्सिस्को गोल्डन गेट ब्रिज आनी पळोवन आसा पुराचे ते मागीर ताज्या केचीक नॉर्थ गेल्यार
ते वाईनांनी तयार करचे थंय जाग आसा वयरी कळवा त्या द्राक्षाचे ह्या म्हळ्यार किलोमिटर गटल्यान तसले झाड आनी पुरो घालून वाईन करची कशी म्हणून दाखयतात पुरो आसाची मागीर सॅन फ्रांसिस्कोन तूं मस्त बग पळोवच जाग आसा कळवा बारी सिनीक कळवा तदनंतर आमगेल्या गांवांत तुका येता आयला रे सावथ आयला रे आतां तुमी पुरा कंपनीज आयकून आसा पळय गूगल मागीर एपल मागीर एडोबी म्हणून आसा ते एडोबी कंपनी एक्चुली आमगेले कन्वेन्शना लागींच तांगेले हेडक्वॉर्टर्स कळवा सो सर मस्त कंपनीज आमगेले थंय आसाची सो त्या पुरो आसा टेस्ला ते तांगेले आसा तशी मागीर विंगड कसो पळयत तोगू गेल्यार मॉन्ट्रे बे म्हणून आसा ते एक्वेरियम आनी आसा लायक पळयत जाल्यार मागीर मस्त सिनीक जाग मस्त आसा कळवा ते आमगेले थंयची सॅनोजे चिकी ताकड गेल्यार युसेमेटी म्हणून आसा भारी नेचर पळयत आसा जागो कळवा तें पळोवचें वचयत आनी लेक टाहो म्हणून आसा चिकी दूर गेल्यार तें पळयत सो पळोवच्याक तुमकां टायम आसला जाल्यार सो हांगा येदोळ ते कडेन येना म्हूण जाल्यार इजिली 2 वर स्पेंड करत इजिली त्या गांवा मात्र ಒಟ್ಟು तुम्ही सांगची कसं म्हणणार या कोंकणी संमेलन नेवणारी कोणता येतके तांगेले एक लाईफ टाइम अनफॉरगेटेबल एक मोमेंट जाता खंडित एक कोंकणी विषयारी तांगे एक जागृत येता एक गेट टुगेदर जाता एक कोंकणी उलयता आलेला करेक्ट मागीर आयल्याक एक सार्थक जाता म्हणून सांगता तुम्ही आनी एक मेन सांगता म्हळ्यार तुमी येता म्हूण जाल्यार हांगा ते फस्ट 3 दीस पळय तुमी संमेलन जावची जागेरी आसता जी त्यामुळे तितले पॅक्ड प्रोग्राम्स आसता आमगेले तुमकां विंगड खंय वचचें जायना सो तुमकां विंगड भायर वचचें जाल्यार तुमी ते 2-3 नाक नंतर पळोवका जेवा फुडें कळवा एक्स्ट्रा टायम जावका जाल्यार इता म्हळ्यार हांगा आशिल्ले तुमी भायर वचून न्हू विंगड केल्यार तुमकां हांगाची पुरा मेळना कळवा आनी आमगेलो श्लोका केणी आसा आनी आमगेल्या व्ह्युअर्स मस्त जन पळयता आसाची कार्यक्रम हे आमी टेलिकास्ट करताना तांकां एक तुमी कसो संदेश दिताची म्हळ्यार कशी इन्वायट करताची एक कोंकणी संमेलना विशयी कसं सांगताची लास्टाक हय सो तुमी पुरा येवका आमगेल्या गांवांतू आनी आमगेले मेन उद्देश कसो म्हळ्यार आमगेले भास आनी संस्कृती वाडोवचे खातीर आनी मस्त जना पुरा ಒಟ್ಟು मेळका म्हणून आमगेले संमेलनाची थिमा कसो केला म्हळ्यार आमगेले उत्सव कोस्ट टू कोस्ट म्हणून म्हळ्यार आमगेले आतां करावळी हांगा आसा पळय तांची कोस्ट देखून कॅलिफोर्निया कोस्ट ते म्हणून ते पुरा जनाक आमी ಒಟ್ಟು मेळून आमगेले व्हड गंमत सॅन होजे व्हड गंमत म्हण केला तशी पुरा जनांनी येवन ಒಟ್ಟು मेळून व्हड गंमत करता म्हणून आमगेले एक उद्देश तशी तुमी पुरा येवका म्हणून आमी निमताची अनेक खुशी विषय कसं म्हळ्यार यूथ ऑफ जीएसबी एक टिमाक तुमी आपयला करेक्ट यूथ ऑफ जीएसबी विशयी लास्ट तुमी कसं सांगता सो यूथ ऑफ जीएसबी आमी मस्त पळयता अशी व्हिडिओ तशें जावन आमी तुमकां येवका म्हणून तुमकां रिक्वेस्ट केलेले इता म्हळ्यार तुमगेले व्हिडिओ आनी मस्त बगे तुमी प्रमोट करता आसाची जस्ट आमगेल्या कल्चरा विशयी हांगा कोंकणी मस्त बरो तुमी कोंकणीनू करता आसाची आनी हांगाची मस्त नमने आर्टिस्ट तुमी प्रमोट केलेले पळयला मागीर तुमी विंगड जनाक आतां तुमी आपत बांदव म्हूण कसो केला तसो पुरो प्रोग्राम तुमी तशी थंय येवन उरलो येता आनी विंगड जनान तुमकां कशी सहकार करत म्हणून तेवे सांगेत त्या खातीर तुमी येवका म्हणून आमी रिक्वेस्ट करता तुमकां मस्त धन्यवाद तुमकां आनी तुमगेलो टू श्लोका केणी आसा तिगेला उरलाया ओके तुमगेलो टू ऑर्गनायझींग कमिटीज आनीकली श्लोका केणी आमगेलो आसा स्वागत तुमकां वसंत मामान सांगल्या कोंकणी संमेलन करचे उद्देश कसं म्हळ्यार आमगेल्या भाशे बग्गे जागृती जावका म्हणून सांगून आता वसंत मामो पोर्तुलान बंटवाळांतू जलाल देखून सांतुलानांग आमची गेल उलोवन अभ्यास आसा बट बर्थची थंय जल्मून जाल्यार अमेरिका जल्मून जाल्यार आनी सुत्तमुत्त कोणें आमची गेल ना म्हणून जाल्यार उलोवच्याक कोंकणी उलोवच्याक स्वल्प कश्ट जाल्यार तांकां मनांत आसता आमी कोंकणी भास उलयताले आमगेली मातृभास कोंकणी उलोवका शिकूका म्हूण आसता तेवूय एक उद्देश कोंकणी संमेलन करचें श्लोका केणी तुमगेले बर्थ प्लेस खंयचें I was born in Indiana, which is in the Midwest of the United States. So where I grew up, there weren't a lot of Konkani people. I came to Mangalore and I thought, it's so lovely to hear so much Konkani around me because the only Konkani I would hear growing up is just from my parents. Okay. थंय तुमगेले इंडियाना बर्थ प्लेस अंतू
ಕೊಂಕಣಿ ಉಲೇತಲ್ಲ ಉಣೆ. Not at all, not at all. There was one Midwest Konkani association, but it was nowhere near where we lived. So if we wanted to go and speak Konkani, have any Konkani food, we'd have to only go to events there, which is maybe once a year when we were very small. So for my entire childhood, the only Konkani I would ever hear were my parents, but then as I spoke more English, they spoke more English. ಹೌದು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾತೃಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಕೊಂಕಣಿ ದೇಕೋನು ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಲೇತಾಸ್ತು, ಬಟ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಕೂಕ ಆ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಉಲ್ಲಕ ಮಣ ಕಿತ್ಲೆ ಆಶಸ್. How much I want to speak Konkani, it's sad for me because whenever I have to fill out a form and have to write my first language, it was Konkani. Konkani was all I would speak up until about 4 or 5 years old. I didn't speak much English. Then I would go to school and get sent home with notes, your child needs to speak more English in school, so parents speak more English at home. But it's invaluable to have Konkani because there are so few places to learn it and to speak it and to retain it. So anybody who can speak Konkani, I'm so grateful to them because then I can learn from you. Otherwise there's no place for me to learn. ಅನೇಕ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಈಗ ಸಮಳರಿ ತುಮ ಇಂಡಿಯಾನ ತೈಯಸ್ತುನು ಬರ್ತ್ ಜವನುಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಉಲ್ಲೋಕ ಮುನೇಕ ಆಶಸ್, ಬಟ್ ಹಂಗತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಸಮಳರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಎತ್ತ ಎಲ್ಲಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಲ್ಲೈತಾಚಿ ತಸಲ್ಲ ಹಂಗ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಷಯ ತುಮ್ಮಿ ಕಸ ಮೆಸೇಜ್ ದಿತ್ತಾಚಿ. Practice as much as you can because Konkani, since it's not a language that you use frequently, there are majority languages wherever you may grow up that take over. If you don't practice Konkani, whether it's at home or with friends who are Konkani, you lose it. I'm a perfect example of that. I'm doing this whole interview in English. I can only understand, I can't speak. So retain it as much as you can. It's very difficult to get back, especially if you move about a lot and you have to learn other languages. It's very difficult to get back. But it's while you're in a place where a lot of people speak Konkani, try to use it as much as possible. I know for me, coming to Mangalore for the first time since I was born now, just hearing the language spoken around me, I'm relearning different phrases and remembering things from when I was small. Okay, thai tumgal place antu Konkani uletal people get together jatki once in 6 months, once in a year. There were a few. So there was a local Konkani organization which handled all of the Midwest. So these are many different states, and we'd have maybe 1 or 2 get-togethers in that time. The difference is a lot of those people grew up around a lot of Konkani. So once the event was over, they would still meet each other. For us, that was the only avenue to ever learn any Konkani or even hear it being spoken by anyone other than our parents. Konkani Sammelan 2020, July 2nd, 3rd, 4th. Kashas a curiosity. It was location. So I moved to California, as Vasanth mentioned, that's where the Sammelan is held. And I found that in California, there's a huge Konkani community, much bigger than what I was used to. So I was curious, so I started going to some of the events, hearing Konkani, and then one thing led to another, and now I'm heading youth events for the Sammelan. Mangalore, kitli varsha nantar yuche India ke eke Mangalore ka. I've never been to Mangalore since I was born. So technically this is the first time I'm consciously in Mangalore. But to India, the last time I was here was when I was in maybe 10th standard, so maybe 2006. So I haven't been for at least 14-15 years to India, first time in Mangalore. ಕೊಂಕಣಿ ಉಲ್ಲೇತಲೆ ಅಂತು ತಂತು GSB ಅಂತು ಕೋಡಿಯಾಲ್ ತೇರು ಮಳರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ್ ಜನ ಗೊತ್ತ ಸರ್ ಕೋಡಿಯಾಲ್ ತೇರು ಪಳೇಲ್ ಕಿಯಾ ಪಟಿ. Yes, I did see Kodiyal Teru. I will say personally, but this is just being brought up in the US, I was so shocked that it was only men standing in line, only men pulling the Teru, and that was just me noticing for the first time. I'm like, why can't I participate? But it happened so fast. So fast. I thought it was going to be a very slow procession, the Teru being brought down the street, but it happened so fast. I'm glad I had my camera, otherwise I would have missed it. ಬರ್ತ್ ಥೈತುಲ್ ಅಂಜಲಲ್ ದಿಕ್ಕುನು ಥಂಚಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತಸ್ ತುಕ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹಂಗಾಚ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪಳೈತನ ಕಂಚಿ ಬೆಟರ್ ಮೊಂದಿಸ್ತ. I can't pick sides, you'll get me into trouble then. But the problem is there's no attachment I've had. Correct. Everything that I've learned about Mangalore growing up
is only stories from my father. My father grew up in Mangalore. He grew up near Urva Market. And so everything was almost like a fairy tale about Mangalore, the stories about where he grew up, what he would see, what he would do. So just coming here, it's bringing reality. It's seeing the new Mangalore, the one that has developed over the time that my dad left India. And so it's almost like getting the best history lesson ever, because in the US, you look in history books, where are Konkani people? No, nowhere. Even India is not in US history books. So I have no idea where I came from. So it's nice to come here and see what culture I came from. Okay. Ami GSB, mana Gauda Saraswata Brahmana manmantachi. Amgela community into spiritual, mana adhyatmika churd importance. Adhyatmika vishari, spiritual vishari kitli interest us. I'm interested in learning, but I'll be honest, I know nothing about it. But shikku kamano. Oh yes, for me personally, I want to learn my history, where I came from, where my parents came from. And so anything related to that, where it's spirituality, language, location, anything, I'm interested in learning, because where else am I going to? There's no books, there's nothing for me to find out all this information. So I'm very interested in learning. Okay. Yeah. Konkani ullochaka fluency ena, but itle solpa difficult words pragalu test koro padelu ka kitli kalta mon zangon. Delari perfectly kasa question nimila tak answer dittas. Kashi amlari aikun kashi gottu tuka. My parents, no, that's the thing. My parents and my grandparents, everybody's Konkani. So they will speak to me in Konkani, I'll respond in English. Or what I'm more used to is Konklish. So there's no Konkani word for iPhone, right? So you have to use different English words mixed with Konkani. And so that's what I'm used to. But I'll tell you, my listening has improved since being here for a few days. Because now I'm hearing more and more Konkani, and somewhere in my brain, the connections are being made. So I'm glad I passed your test. Ammyata ittuvel program antu amgel viewers akalle tugela problem malari konkani kasala ullocha yenamu but amgel viewers pura arth kon getachi ek sentence chukla reward na amgel viewers kasale misunderstanding on genachi konkani sammelana ka tu kashi invite karta ek sentence just a konkani na try koretwa chukla reward na have तुम्ही invite Konkani Sammelan ka. Okay. Yeah, I'll repeat that. I can do. Okay, but mast try kella am kartu jata ita malari My grammar's not very good. na kai word na ita malari am English anolochikala megele chukta word na एक खुशी विषय कसं मला कोंकणी संमेलन जत्तास वसंत मामान सांगिल म्हणकेची कोंकणी स्पीकिंग की एक कोंकणी विषय हिस्ट्री की मस्त शिक्षक तज विषय एक जागृती ते हाडोचा प्रयत्न जत्तास कोंकणी संमेलन अंतु नाही आणि होगुरोगुर तुवई कोंकणी उल्लोचाक ट्राय करता नेक्स्ट टाइम आफ्टर 1 year or 2 year or कोंकणी संमेलन अंतु एटलीस्ट आम्ही तई मेलताना एक 5 minute तो कोंकणी नुडीता Oh sure, that I'll promise. I'll learn it, I'll memorize it, and then I'll say something in Konkani there. Okay, last aga amgel viewers aka English anjala English ana ek invite. You should definitely come to the Konkani Sammelan, especially if you are youth. So I'm heading youth events, and so one of the reasons I'm so passionate about this is because youth, especially the next generation, as Vasanth said, there's not a lot of opportunity to speak Konkani, and there's lots of Konkani kids in the US who don't speak Konkani. And so my focus this year is building that community. Whatever little bits of Konkani everybody knows or has experiences of, bring that together, build connections, build those connections. And we have lots of events for youth of all ages to meet each other. We have very interactive things. We have improvisational comedy, we have mixers, we have different events where Konkani language is used as the clues and the mechanism, so everybody's learning more Konkani. And so it's reinforcing the language, sharing our culture. So if you are interested at all in learning Konkani or having that environment to practice and meeting more Konkani youth from around the world, please come to the Youth Sammelan, to the Konkani Sammelan. Okay.
तू कोंकणी उलोवचें ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट जाला री कोंकणी विशय तू कितली इंटरेस्ट आसा ते हिस्ट्री विशय अशें बरो एक तांतू एक डेडिकेशन म्हणटाची प्रति एक विशय तुका इंटरेस्ट आसा म्हणून तू लास्ट उलयताना कळ्ळें आमकां आनी त्याची आमी आयकलें कसं म्हणल्यार यूथच मस्त इम्पॉर्टन्स दिता आसाची म्हूण युथा खातीर कसो इव्हेंट जाता आसता कोंकणी संमेलनांत Yeah, so we have, there are the main events which Vasanth described for the entire Sammelan, but in parallel to that, there are youth events. So the youth events is everybody from teenagers to people in their 30s, all these age groups can come and meet other Konkani youth from all across the country and many different other countries too. Also, Canada is there. Some people are coming from Europe, some people from India, right? And so from all over, it's bringing this youth group together, which is one of the reasons I wanted to talk to youth of GSB. And so the events that we have planned are very interactive, mixing with everybody in the different groups. We have mixers and open events where people can talk, but we also have lots of activities. We've got improv comedy where people are doing comedic things on the spot with different groups. We've got a game show. We've got a glow-in-the-dark yoga, which should be fun for youth, especially kids, to do yoga with different kinds of music. We've got a scavenger hunt where a lot of the clues are in Konkani, a lot of the different questions that are going to be asked are in Konkani. We've got volunteer events, a career fair, so younger youth, Konkani youth will be able to ask older Konkani youth, you know, what is it like going to different colleges? What is it like going to different career paths? So we've got something for everybody within these different age groups. But all of these events are all about bringing the youth together, making those connections, because like me, there might not be a lot of people who when they go home have a lot of Konkani people around them. And so this is to build those connections, build those WhatsApp groups and Facebook Messenger groups so that they can go forth and be able to stay in touch after the Sammelan. Correct. Otto melche eka nevana या तुम्ही कोंकणी people समोर त्या संबंध तुम्ही मुखारसून वडयताचे तशीची आता सांगले आता या पुरा ऐकताना हांगा इंडिया आशिल्ल्या की आमगेला व्ह्युअर्स सांगता ते येवका म्हूण दिसता येवचाक कशी अरेंजमेंट्स Yeah, so the Sammelan, we have a deal with Chariot Travels, and if anybody from India wants to come to the Sammelan, we have different travel packages for different family packages, different locations, packages of activities to do. So if you want to come to the Sammelan from India, Chariot Travels company has specific Konkani Sammelan packages that you can take advantage of. ओके तसला री आणि येवची मात्र तुम्ही पळयला जाल्यार अरेंजमेंट्स संपूर्ण त्यांनी केलेलं आसा आणि वरलाल डिटेल्स आमी यूथ ऑफ GSB तुम्ही मेसेंजर जो आमकां निमगेल म्हणजेला रिकमेंड्स केले म्हणजेला आमी सांगू प्रयत्न करताची इतली वेळू मस्त इन्फॉर्मेशन दिल्ले थँक्यू तुमकां Absolutely. Thank you. या कोंकणी संमेलन 2020 जतास इंडिया तुलान इन्वायटीस कोण पुराय आसाची आणि तांगेले एक ते भागीदारी कसा नाही वय सो आमी इन्वायटीस म्हळ्यार थंय अमेरिका आशिल्ले जाणां केलो जाणां आपयला हांगा इंडिया देखून आशिल्ले केलो जाणां आपयला आनी तांणी म्हळ्यार तांगेले फिल्डांत मस्त प्रॉमिनंट व्हड काम केलें तसलें कळवा एक म्हळ्यार नवीन शेणय म्हूण आसा तांणी इंटेल कंपनीचे जनरल मॅनेजर इंटेल म्हळ्यार सादारण आतां पुढं कंप्युटर पुढे आशिल्ले पळय तांचो चिप करता ताजे जनरल मॅनेजर म्हळ्यार जस्ट CEO जावचे चान्स आसता न्ही नेक्स्ट सो तांकां आपयला आनी एक हांगाचे आमगेले इन्फोसिसाचे TV मोहनदास पळय आसा पळय तांकां आपयला तांणी येता आसाची तांणी उलयताची मागीर अनंत नाग म्हणून सो अनंत हांगा एक्टर आनी पुराय तांणी येता आसाची तांणी आमगेले हांगा एक 2 वर्स पुढे आयिल्लीची आमकां येवन मेळ्ळली पुराय तागेले 70th बर्थडे आशिल्लो तेजो कितले शुद्ध कोंकणी उलयता कितले लायक उलयता म्हळ्यार आनी कोंकणी फूड आनी पुराय भारी तांकां आनी कळवा आनी कल्चरा विशीं मस्त गोत आसा सो तांणी येता आसाची मागीर हांगा उजरे फोर्ट जालेले आमगेल्याची विलास नायक तांगेले पेंटींग आसा सो तें आसा सो मस्त जन तसले पळय येता आसाची मागीर तुमी हांगा दूतरान मंगळूर आयलेचे मंगळूरा लागींचे कोणें असं येताले वय आतां कोड्यार म्हळ्यार येता पळय मस्त जन सांगता की हांगा पुराय आयस्क्रीम म्हळ्यार भारी फेमस सो हांगाचे आतां हांग्यो ताजे प्रदीप पळय तांकां इनवायट केला तांणी येता म्हूण सांगता आसाची सो आतां मागीर आमगेले आयडियला पब माम आसाची तांकांय सांगला येवका म्हणून ताणें पळय रे म्हणला तशी मागीर नेक्स्ट आमगेले हांगाचे MLA आसा न्हू शासक वेदव्यास कामत पळय तांकांय वचून मेळ्ळेले आसाची तांणी जाता जाल्यार पळयता म्हूण सांगिल्लें आसा सो तशी आनी आमी केलो जेन्ना आनी
जाय न्ही येता म्हळ्यार आनी उलयता साची येवका म्हूण पळय आमगेल्या तूं कोंकणी प्रॉमिनंट जावन आशिल्ले जेन्ना तांकां आपयला जाल्यार ते जाल्यार सुद्दां तुमकां वचपाक सांगता आमी सो म्हायती सो तुमी सांगू येता तेन्ना ओके आनी एक खंयची एक इव्हेंट म्हणटाना हंगे एक आमी घालची क्रम आसा तनु मना धनान सहाय कोरका म्हणून तनु म्हळ्यार व्हॉलंटियर सर्वीस करेक्ट त्या मेन जावका करेक्ट मन मन कशें म्हळ्यार आतां तुमी इन्वायट करताची पक्कन येवच्या जायन जाल्यार तुमी चांग रीत सपोर्ट कोरका हय तसले नेगेटिव्ह उलयना अशी चांग मनान Correct. सपोर्ट कोरका तुम्ही कष्ट बघून करता आसाचे एटलिस्ट जसं की सपोर्ट करचे आणि धनसहाय कशें म्हळ्यार तुम्ही इतलोड इव्हेंट ऑर्गनायझेशन करतना व्हेरी इम्पॉर्टंट ते इता म्हळ्यार तुमकां मात्र तुमी आसचे ते कोंकणी उलयताले स्पीकिंग मस्त उणें तशें म्हणटाना मस्त देशांतलो विदेशांतलो तुमकां फंड्स जावका जाता ह्या ಮೂಲಕ आमी यूथ ऑफ GSB ಮೂಲಕ स्पॉन्सरशिप म्हळ्यार धनसहायक निमगीत आसाची तुम्ही एक स्पॉन्सर्स सो करेक्ट तूं सांगला म्हणके पळय आमी सांगलें आमी फुडें 2 वर्सां एक पण करता आशिल्ले 4 वर्सां एक पण करता इता म्हळ्यार आमकां विंगड कम्युनिटी म्हणके वॉर्ड कम्युनिटी ना आमगेले थंय कळ्ळें धनसहाय खंडीत जावका सो आमी आतां रेजिस्ट्रेशन म्हणून दवरला ताका मस्त वयर करून दवर न्ही इता म्हळ्यार आमकां मस्त जाणांनी येवका कळवा सो ताका रेजिस्ट्रेशन फी 1/3 मात्र आमकां कवर जाता वरलें आमी पुराय कसं करता म्हळ्यार स्पॉन्सरशीप तसं पुराय पळयता आसाची सो कोणेय स्पॉन्सरशीप ऑपॉर्च्युनिटी जावका जाल्यार यूथ ऑफ GSB दोकून तुमी कॉन्टॅक्ट करता स्पॉन्सरशिप म्हळ्यार खंयची रीती स्पॉन्सरशिप निमगीत आसा म्हळ्यार तांकां एक बेनिफिट जावता करेक्ट सो आतां आमगेले मेन इव्हेंट आसा ओपनिंग सेरेमनी म्हणून सो ताका तांणी सांगेत आमी ओपनिंग सेरेमनीत आमी स्पॉन्सर करताची म्हणून ताका एक पॅकेज केला आमी तशी क्लोजिंग सेरेमनीक तशी केला आमगेले पुराय क्लासिकल म्युजीक आसा ताका एक कोणे इंट्रस्ट आसला त्या करता सो मागीर डान्सर्स आसा कोणाक जावका जाल्यार त्या करता मागीर आमी जेवण करचे कडेन थंय ऑपॉर्च्युनिटी आसा मागीर विंगड हॉलां आसा कळवा सो आनी व्हड TV आनी हें आसा सो थंय कोणाक जावका जाल्यार करता आनी तशी आतां यूथ ऑफ GSB तुमी थंय आतां विडियो करता आसाची ताका तो बॅनर करता जाल्यार त्या ताका ऑपॉर्च्युनिटीज आसा तशी सो मस्त नमूने ऑपॉर्च्युनिटीज आसा सो तांणी तुमकां कॉन्टॅक्ट करता तुमी आमकां न्ही तुमकां डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आसा सो तशी आमी करता हय सो आमकां न्ही मस्त हेल्पय जावका कळवा कसं म्हळ्यार एक चांग उद्देशान करचे एक संमेलन हे कोंकणी भाषा अभिवृद्धी जावका ह्या मुखांतर कोंकणी भाशेचे कसं महत्व आसा सगळ्यांक कळका म्हणून हांणी ते ऑर्गनायज करता आसाची हक्का धनसहाय अत्यंत इम्पॉर्टंट आणि तुम्ही त्या सहाय केले म्हणून जाल्यार तुम्ही एक तांतू भागी जाला म्हणके जाता आणि तुमके एक प्रमोशन हे मेळटा इता म्हळ्यार यूथ ऑफ GSB तू लाईव्ह आसा ऑलरेडी हाजी प्रचार मस्त जाता आसा अमेरिक म्हणटाना मस्त जनाल दृष्टी त्या संमेलनाक आसता तुमकां प्रचार हे मेळटा एक युटिलायज जाता तुम्ही दिलेले स्पॉन्सरशीप इतले सांगून इतले वेळ आमगेलो तो हांगा मंगळुरा येवन यूथ ऑफ GSB स्टुडिओ बसून कोंकणी संमेलन 2020 सान होसेंत व्हड गम्मत हाजे विशय संपूर्ण माहिती दिल्याक तुमकां मस्त धन्यवाद वसंत माम आणि श्लोका केणी थँक्यू व्हेरी मच धन्यवाद